नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक प्रुडंटच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळींत खाशेली कार्यावळ ह्या खातीर की चवथीचो सगळे कडेन बोवाळ चल्ला आनी ह्या चवथीच्या बोवाळान हांव भायर सरला वेगवेगळ्या गणेश मंडळान आतां हांव पावला मडगांव हांगासर आनी गार्डनान जो गणपती बसता थंयसर आसा आनी हांव हांगा करतलो कितें वेल डेफिनेटली कांयशे विक्स हांव म्हाज्या प्रोग्रामाचेर मस्ती करता हांगासरूय हांव मस्ती करतलो बट हांगासर क्राफ्ट भुरग्यांक शिकवतना बट हांगासर आनीक कितें तरी मस्ती करता ती कितें वेल हांव विचारतलो कांय गणेश भक्तांक की तांचे बद्दल गणपती बद्दल कांय क्वेश्चन्स विचारतलो आनी तेजे जर म्हाका करेक्ट आन्सर मेळ्ळे जाल्यार तांकां हांव दितलो एक CD आमच्या प्रोग्रामाची वेल आतां पळोवया म्हाज्या कडेन हांगासर कोण आसा ती हाय तुमचें नांव कितें म्हजें नांव रिचा कामत आनी तुमचें मॅडम प्रतिभा कामत गणपती कडेन कितें मागलें तुमी आतां बरें शिक्षणान बरें फुडें वचचें हांवें आनी बरें आरोग्य घरा खातीर बी सगळें बरें बरें यू स्टडींग नाव वीच कॉलेज फार्मसी गोवा कॉलेज ऑफ फार्मसी वॉट इज द प्रिस्क्रिप्शन बेस्ट प्रिस्क्रिप्शन वीच you will take out the medicine from कितें आसतलें तें प्रिस्क्रिप्शन टू बी हॅपी आय नो डॉक्टर्स दिता प्रिस्क्रिप्शन बट फार्मासिस्ट जर रिकमेंड करीत जाल्यार कितें आसतलें ना इट डिपेंड्स ऑन म्हणजे तुजें हेल्थ कशें आसा ताजेर त्या बरें हेल्थूच बरें समज प्रिवेंट करून दवरलें बरे भशेन जाल्यार प्रिस्क्रिप्शनाची आनी गरजूच ना ओके म्हाका सांग गणपती बद्दल परफेक्ट एकदम लाडको दैवत आनी प्रुडंट पळयता ओके कितें विचारल्यार क्वेश्चन आन्सर करतले डेफिनेटली शुअर ओके म्हाका एक सांग पयलो क्वेश्चन तुजो दोन क्वेश्चनचे आन्सर जर दिसत जाल्यार तुका आय विल गिव यू अ CD ऑफ वन ऑफ आवर प्रोग्राम्स पयलो क्वेश्चन इज गणपतीचे जे फेस आसा ते खंयच्या एनिमलाक रिझम्बल जाता ते स्टोरी म्हण तुका खबर आसतली आख्यायिका ते खंयच्या एनिमलाक रिझम्बल जाता हत्ती ओके फर्स्ट वन इज इजी ओके सेकंड वन इज डिफिकल्ट बिकॉज प्रुडंट बद्दल विचारतलो हांव म्हाका सांग एक आमचो हॅलो दोतोर म्हणून प्रोग्राम आसतलो तो कांय कारणां खातीर बंद जाला परत आमी सुरू करतले हो म्हाका सांग हो दोतोर राव आमचो होस्ट करताले तो खंयच्या टायमार लायव्ह प्रोग्राम वतालो आमचो प्रोग्राम 5:30 परत एक चान्स दिता यू आर व्हेरी क्लोज परत एक चान्स दिता इफ यू गिव मी अ करेक्ट आन्सर यू वील गेट दॅट प्रोग्राम CD सो तुका आनी हेल्प प्रिस्क्रिप्शन नाका तुका सारकें एडवायस मेळटलो दोतोरां कडल्यान 6 o'clock ओके दॅट्स अ परफेक्ट करेक्ट आन्सर आनी तुका मेळटा एक CD ऑफ हॅलो दोतोर दस ही गणपती कडल्यान गिफ्ट मे बी टीम प्रुडंटा कडल्यान गिफ्ट हो हॅलो दोतोर म्हणून प्रोग्राम जशें तुवें सांगलें टू बी हॅपी दॅर इज नो प्रिस्क्रिप्शन फाटल्यान आमचे कांय एपिसोड्स आसा बरें जाल्ले सो तूं प्लीज ते पळय आनी एज यू से दॅर इज नो प्रिस्क्रिप्शन टू बी हॅपी थँक्यू व्हेरी मच मॅडम तुमचे आय होप तुम्ही जे देवा कडेन मागले ते तुमकां डेफिनेटली मेळटले देव बरें करूं वेल तुमकां जर दिसता म्हाजे क्वेश्चन्स इजी आसा जाल्यार तुमी हांगासर येवन म्हाजे क्वेश्चन्स आन्सर करूं येता बट म्हाजे कडेन आतां नवो बकरो आसा जो हांगासर आयला गणपती कडेन मागपाक कितें वेल तुजें नांव सांग म्हाका प्रज्वल शिरोडकर प्रज्वल शिरोडकर आनी खंयच्यान आयला तूं हांव मडगांवच्यान आनी बाप्पा कडेन कितें मागलें तुवें आतां अशें कांय स्पेशल ना हांव मागपाक अशें येवना जनरली आयला मातसो अटकूंक आयला कसो आसा बरो आसा मरे काय म्हणून ओके म्हाजे मरे हांव दोन क्वेश्चन्स विचारतलो यू हॅव टू गिव मी करेक्ट आन्सर एंड यू वील गेट अ CD ऑफ वन ऑफ आवर प्रोग्राम्स म्हाका सांग गणपतीची सुरवात कोणे केली सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाची सुरवात कोणे केली टिळक इजी न्ही सामकें म्हाका सांग आतां म्हाका सांग हेची सुरवात केन्ना जाली वीच इयर हे सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाची सुरवात जी जाली ती केन्ना खंयच्या इयर पासून जाली 1894 येता हे खबर आसलें का पाठ करून आयल्लो ना 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 अशी याद आशिल्लें हिस्ट्री बीन सब्जेक्ट तुजो ना ना आतां इट वॉज अ व्हेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन बट यू आन्सर्ड इट व्हेरी इजिली म्हाका आतां माय अगेन इट्स अ व्हेरी ह्युमरस लायट क्वेश्चन आमचो एक प्रोग्राम आसता जस्ट इमॅजीन तो तुवें पळयलाच आसता ओके ताजेर म्हाका सांग ताचो होस्ट जर तुका खबर आसा होस्ट कोण करता प्रोग्राम जस्ट इमॅजीन आमचो प्रुडंटाचेर परेश परब ओके परेश परब करता आनी हो आमचो परेश परब हांगासर जो CDर आसा जस्ट इमॅजिनाचे तुका 6 एपिसोड ह्या CDचेर आसा ते तुका पळोवपाक मेळटले कॉंग्रॅच्युलेशन्स फॉर विनींग इट आनी आय होप जें तुवें मागोंक ना पळय तें तुका मेळचें आनी फुडल्या फावटी यो जाल्यार मागोन यो कितें मेळपाक जाय तें देव बरें करूं थँक्यू व्हेरी मच थँक्स वेल क्वेश्चन हांव विचारीत आसा आनी म्हाका तेजी आन्सरां मेळत आसा आनी वेल म्हाका खूब खोशी दिसता की खुबशे आन्सर्स म्हाका करेक्ट मेळटा जे हांवें क्वेश्चन्स विचारले ते वेल म्हाज्या वांगडा आसा तुजें नांव कौशल नाईक कौशल नाईक ओके खंय रावता हांगासर मडगांव मडगांव हांगासरूच कुर्तरी ते सायडीन
आणि देवा कडेन कितें मागलां पप्पा कडेन ह्या वर्साक ह्या वर्सा बरें जावचें म्हणून आमचें गोंयचें. गोंयचें मायनींग बिनींग इकॉनॉमी रुपी बिपी पडटा इज व्हेरी कॉन्शियस. हय हय जातात न्हू तें सगळें. हांव मरे ह्या प्रोग्रामान 2 क्वेश्चन्स विचारता. ते दोनूय क्वेश्चनाचे जर म्हाका आन्सर मेळत जाल्यार डेफिनेटली तुमकां ही CD जी आसा आमचो एक प्रोग्रामाची CD तुमकां मेळटली. ओके, पयलो क्वेश्चन म्हजो गणपतीचेर आसा. गणेश पुजा ही प्रत्येक बरें पुजा किंवा बरें काम करच्या पयलीं करता काय करिना? करपाकच जाय. अशें शास्त्रांत बरयल्लें आसा. करपाकच जाय. गणपतीची पुजा पयलीं करपाक जाय. करपाक. हो जालो म्हजो पयलो प्रश्न. प्रमोद आचार्याचें नांव आयकलां तुवें? हय आयकलां. स्टुडंट पळयतालो डेफिनेटली आयकलाच आसतलें. ताजो एक प्रोग्राम आसलो हिट प्रोग्राम हेड ऑन म्हणून. ते आतां प्रोग्राम तो बंद जालो. हय, ते म्हाका सांग कितके एपिसोडा नंतर तो प्रोग्राम बंद जालो? म्हाका दिसता 200. परफेक्ट. थँक्यू व्हेरी मच. कॉंग्रॅच्युलेशन्स फॉर विनींग अ कॉपी ऑफ हेड ऑन. 200 एपिसोडांतले बेस्ट एपिसोड्स हितूर आसा. आय होप तूं एन्जॉय करतलो. आणि गणपती कडेन जे तुवें मागलां ते डेफिनेटली तुका मेळचें. हेच आमच्या कडच्यान आणि प्रुडंटा कडच्यान तुका उर्मिलीत करवी. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्स अ लॉट. थँक्यू. वेल, करता करता गर्दी वाडटा आणि गर्दी वांगडा म्हाज्या हांगासर गणेश भक्त जे आसा ते खूब मेळटा आणि ते म्हाजे कडेन हांगासर आन्सराय करेक्ट दिता. वेल, म्हाज्या वांगडा आसा बाय नांव कितें तुजें? निकिता प्रभू. निकिता प्रभू. म्हाका सांग गणपती कडेन आमी कितें कितें मागता? तुवें कितें कितें मागलें? जे शिकता ते याद उरचें आणि आपली फॅमिलीक बरें दवरचें. जॉयंट फॅमिली बीन तशें कितें आसा? ना म्हळ्यार गणपती टायमार सगळीं जाण मेळटा. हांव 2 प्रश्न विचारतलो तुका. दोगांयची करेक्ट आन्सर दिवंक जाय जाल्यार तुका हांव एक आमच्या प्रोग्रामाची CD दितलो. ओके, आणि हांवूय मागतलो आणि म्हाजे व्ह्युअर्सूय मागतले की जे तुवें मागलां ते म्हणटा फॅमिली एंड ऑल दोज थिंग्स ते तुजे मना सारकें जावचें आनी तुजे प्रेयर शूड बी एक्सेप्टेड. ओके, म्हाजो पयलो प्रश्न आसा गणपतीचे फॅमिली बद्दल खबर तुका? हय हय. फूल फॅमिली वळखाता एकदम पर्सनली वळखाता न्ही, वार्षिक येता आमगेर. ओके, गणपतीच्या भावाचें नांव कितें? कार्तिकेय. ओके, परफेक्ट. ओके, सेकंड वन इज अ डिफिकल्ट वन. ओके, आमचे प्रुडंटाचेर वेगवेगळे प्रोग्राम्स आसता ते तुवें पळयलाच आसतले. त्या प्रोग्रामान एक प्रोग्रामाचो ट्रॅव्हल शो आसता जो एक आमचो होस्ट हांगासर वेगवेगळ्या वाठारांनी वयता, गोंयच्या वाठारांनी, आनी एक्सप्लोर करता प्लेसीस आनी लोकांक सांगता की हे अशे अशे लोकेशन्स बरे बरे आसा. ह्या ट्रॅव्हल शोचें नांव कितें? चल पाचयेक या. ओके, हो पयला प्रोग्राम तुवें ना केन्ना केन्ना पळयता. हय केन्ना केन्ना पळयला? आवडटा तुका? हय केन्ना केन्ना पळयतना लायक जातना आवडटा. वेल, चल पासयेक याची म्हाजे कडेन CD ना, आसा म्हाजे कडेन लोकशाय हाय हायची. ही तुका कॉंग्रॅच्युलेशन्स अँड थँक्यू फॉर पार्टिसिपेटींग. आणि जे तुवें देवा कडेन मागलां हांव व्ह्युअर्साकूय म्हणटा की तुजी प्रेयर एक्सेप्ट जावची. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्स अ लॉट. ह्या म्हाज्या व्हडल्या व्हडल्या गणेश भक्तां वांगडा म्हाका ल्हान भुरगीं मेळ्ळी आनी ल्हान भुरगीं म्हणजे म्हाजे फेवरेट. आतां हांव तांच्याच कडेन गजाली करता आनी पळोवया तांकां गणपती बद्दल कितकें खबर आसा तें. बाय, तुजें नांव कितें? सुनिधी आंगले. सुनिधी आंगले. खंय रावता? पोड्डा. फोंड्या रावता? पोड्डा. पोड्डा रावता. ओके, म्हाका सांग गणपती बद्दल सगळें खबर आसा तुका? एकदम परफेक्ट. मातशें खबर आसा? ओके, म्हाका सांग हांव म्हाका तुका 2 क्वेश्चन्स विचारतलो. ओके, आनी दोनूय क्वेश्चनाचे आन्सर जर तुवें म्हाका करेक्ट दिले जाल्यार हांव तुका एक गिफ्ट दितलो बारीकशें. ओके, दिवं काय नाका? आन्सर करतले मग म्हाका? हय काय ना? व्हडल्यान हय म्हण पळया. कॉन्फिडंट? हय. ओके, म्हाका सांग गणपतीक मग फेवरेट कितें आवडटा? लड्डू आणि मोदक. लड्डू आणि मोदक. ओके, करेक्ट आन्सर. ओके, तुका सगळें खबर आसा तर. आणि गणपती कोणाचेर बसून ट्रॅव्हल करता गो? रेट. आणि कोंकणीन कितें म्हणटा ताका? उंदीर. करेक्ट. सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स. हो आमचो प्रोग्राम जस्ट इमॅजिन म्हणून आसता तेजी तुका CD. थँक्यू व्हेरी मच. आणि म्हाका सांग आतां गणपती कडेन कितें मागलें तुवें? मोदक आणि लड्डू दिव. गणपती कडेन तुवें मोदक आनी लड्डू दी म्हणून सांगलें? ते मम्मीक सांगपाचें न्हू. गणपती बाप्पा कित्याक त्रास केलो बारीक? ओके, एनिवेज कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू व्हेरी मच. आणि जे तुवें मागलें पळय लड्डू आणि मोदक दी म्हणून हांव मम्मीक सांगता तुका दी म्हणून. ओके, थँक्यू.